विसाच्या उल्लांत आमी दर एकाच्या इतिहासा पासत आमी मागुया सगळीं आमच्या जी भाव भयणां कश्ट जातात तांचे बरे भलायकी पासत आमी मागुया आनी जी आमची भाव भयणां जावं दोतोर नर्स्यो ज्यो वावरता त्या देवाते खातीर तांकां बरी भलायकी फाव केल्या प्रमाण ह्या आयच्या विसाच्या उल्लांत आमी मागुया. बापाच्या आनी पुत्राच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुमे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचें सौम्य आसूं. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी जेजूच्या सोरक्रीस प्रवासाची दोबाची परब आयज आमी समृता. जेजू स्वर्गार प्रवेश ताणें केलो आनी जेन्ना आयज आमी ही दोबाची परब आमी समृत आसतना जेजूच्या स्वर्गार प्रवेशाची दोबाची परब आमी जेन्ना उत्सवान आमी भावार्थाचे उत्सवान आमी म्हणटात तेन्ना आमी स्वर्गार चडलो सर्वदा देवा बापाच्या उजव्या बसला ही ओड आमी म्हणटा आसतना जेजू खरोच आपल्या बापाच्या सांगाता तो आसा आनी हो जेजू स्वर्गार प्रवेश करून आनी खरी आमचें सोत आमी ह्या भावार्थाच्या उत्सवान आमी म्हणटा आसतना आमी उत्साहता आनी आमी आमच्या ह्या जिवितांत ह्या बावतिस्मा वरवीं जेजून स्वर्गार प्रवेश करून आपल्या शिस्सांक ताणें हुकूम दिलो, वचात आख्ख्या संवसाराची वर्तमान तुमी परगट करात आनीच वावर जेजून जण एकाच्या हातांत आमकां सोंपयला आमच्या बावतिस्मा वरवीं. जाय पण आमी चुकल्या ही देवाची उत्सवान आमी वावर फुडें व्हरून भोगसणाय मागुया आनी फावो ती बरी वाट गशुराच्या विसाच्या उदांत आमची पातकां आमी ओडकून घेवया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणो मोल सगळें सारून सांगता मना चिलून तोंडान सारून वायट अशें बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. एपस्वा बेगीन सुवात सांगपा मरे सगळ्या दुयेंतांनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या स्वास्ता देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची गजो आमची बदका वखसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या कागलत करून क्रिस्ता कागलत करून सोम्या कागलत करून Amen.
प्रार्थुया. सपद्रा गो मोगडा बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या आयच्या दिसा तुवें सर्गीचे मोहिमेक उबालोय, देखून संतोष वेळी काळजांनी आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या दिश्टी भायर वचून तुवें ताच्या हातान घायलो सगळो अधिकार घेवन जेजू आमच्या मदीं आसा आनी आमचो संवसार चलयता म्हूण आमी तीर भावार्थान सोत मानता आनी सगळ्या मनशाकूड आनी सोड रचना जेजूच्या मोहिमेन वांटो घेवंक पावोसो कर. आमच्या जोणेकल्याच्या बेसांत आनी दोंद्यांत आमकां ताच्या वावराच्या पुर्त भागिली कोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमेर जगता जेजू सर्वी तो करो देव तुजे सवे पयतात मनशेकपणान जे येता ताचो सुलयताय सासनच्या सासनांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोगाल थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्नातून ताका सरकार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विचून काडलेल्यांक दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिन्सावर पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाचे राज्या विशीं ताचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजलेमल्यान कडसरूंक जावं पूण बापान केलेली बासावणी रावन जेजून तांकां फलमायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्या तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवान उदकान स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. तें सगळें जमलेलें आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलान तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून ताका जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलेलो काल आनी घडी जाणो जावंक तुमकां पडलेलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजलेमान, सगळ्या जुदयान आनी समारियान आनी संवसाराच्या सीमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्या. हें सांगल्या उपरांत ते पलयता आसतना जेजूक वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना तो आपले दोळे सरकार रावनूच आसले. ओंगचीतूच दोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हटलें, गालिल्याच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गार नदर लावन कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. म्हणुया, संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. सोमेस परजानो ताळयो पेटयात, संतोशाच्या उल्हास सोडात, देवाची वाखाणी करात. कित्याक भोव व्हडट्या सर्वेस्पराची मनशाची भें धरचें. सगल्यो पृथ्वीच्यो व्हडतो राजा तो. जबाब, संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. तुत्तुरेचे गणगणान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मनाक वाजोंत्रां वाजयत गाजोयात. आमच्या रायाच्या मनाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. जबाब, संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. आखे पृथ्वीचो राजा तो, ताच्या मनाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रा वयर देव राजवट चलयता. पृथ्वीच्या शिंवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयता. जबाब,
संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. भागयून पालून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागता. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसली जावने तुमचें जिवीत. सदांच खालती जायात, दुलोप आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिलेल्यो एकवट शांतीच्या बाजपासान सांबाळूंक तुमचेन जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बरवाशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक बाबाट, एक स्नान, एक देव. सगळ्यां वयर, सगळ्यां भितर आनी सगळ्या सवे आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिला त्या प्रमाणे आमच्या मदें जण एकल्याक एक खेरीत देणें दिलेलें आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच चडलो तेन्ना आपणा बरोबर ताणें कैद्यांक व्हेले. ताणें मनशाक देणी दिली, तर तो उंच गेलो. हाची समजणी कितें? फकत की तो पयलो पृथ्वीचेर खोल खोल जाग्यार देंवलो. सगल्यो वस्तू भरून सगळ्या स्वर्गा वयर चडलो तो दुसरो न्हय, बगर देंवला तोच. तांणी मनशाक ही देणी दिल्यान. थोड्यांक धर्मदूत केल्यात, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवंडी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हटल्यार हो, ही तेजी सेवा उदेशी भोग संपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशे शेवटाक आमी सगळीं बावाडटान आनी देवाच्या पुताची वळखीन एक जातल्या. आनी क्रिस्ताचे बर्तेन संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. वचात, सगळ्या राष्ट्रांतले शीस करात. संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचें सव्य आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्को पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. एकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळ्या रचनेक शिव वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवून सोडटलो. पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तेचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो कुणां आसतल्यो. मोच्या नांवान ती देवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितें तें पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडीवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपतूच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्यार तो बसला. तांणी वचून सगळ्या कडेन शिव वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतलो आनी बरोबर जातलीं विस्मितां उदेशी तांचें उतर थारायतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. काणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबडेंदो, आयज आमी जेजूच्या स्वर्गार प्रवेशाची दोबाची परब आयज आमी समृतां. आनी जेन्ना ही परब आमी समृत आसना आमी पळयलां जेजू पुनर्जीवन जालो आनी जेजू स्वर्गार चडलो. स्वर्गार प्रवेश ताणें केलो. ना फकत प्रवेश, पूण जेजून स्वर्गार वचचे पयलीं आपल्या शिसांक ताणें हुकूम दिलो, वचात आनी शिव वर्तमान आख्ख्या संवसाराक तुमी परगटात.
आख्ख्या संवसाराक वचात आनी रोचणेक शिव वर्तमान तुमी परगोट करात. ही आज्ञा जेजून आपल्या शिस्सांक ताणें परगोटली. आयज जेजू आमकां ही आज्ञा आमकां सांगता, शिव वर्तमान तुमी परगोट करात. एक फेमस पुच्चिनी हो इटालिया देशांतलो व्हडलो संगीतकार. पुच्चिनी आपलो गायन करून संगीत आनी केदीपणी ऑपेरा संगीत नाटकुली तो बरोवन फेमस जो जालोलो आख्ख्या संवसारांत इटालिया देशाचो. आनी आपल्या ह्या संगीतान ह्या ऑपेरान संगीतान नाटकुतल्या ऑपेरांतल्यान तो आपले हे गायनां करून संवसार ताणें जिखलोलो. आनी जायती असली ऑपेरा तो बरयतालो. आनी असलें एक ऑपेरा तोंडात हो ऑपेरा बरयता आसतना ताका कॅन्सराचें दुयेंत ताका जाता. ही पिडा ताच्या जिवितांत सुरू जाता कॅन्सराची. आनी ही ऑपेरा बरयता आसतना दुयेंत तो आसलो. कॅन्सराची पिडा ताका आसली. भलायकी ताची बिगडटाली. पूण तरी पूण हो ऑपेरा टॉर्नाडो ऑपेरा बरयता आसतना ताची अदीक भलायकी इबाडली. आनी अशें तो बरयता आसतना हो ऑपेरा आवचोच तो सोंपता. मोगाच्या बाबड्यांनो, ऑपेरा बरयता आसतना सोंपता. आनी कितें घडटा? ताची भलायकी इबाडटा आसतना आपणाचें मरण तोडेर पावता आसतना ताका गोमून येता. आनी तेन्ना तो आपल्या इश्टांक म्हणटा, पळय म्हजी भलायकी आतां थोडी थोडी जायत वेता. म्हाका दिसता म्हजें मरण म्हज्या तोडेर पावलोलें दिसता. आपल्या बारबोच्यांक तो आपयता आनी आपले हे ऑपेरा वयर तांकां सांगता. मोगाच्या बाबड्यांनो, आवचितूच ताचे दीस तोडेर पावतात आनी तो सोंपता. पूण ऑपेरा मोगाच्या बाबड्यांनो सोंपना. ताचे शीस ताचे बागेली फुडें ताचे ऑपेरा व्हरतात. ताचे शीस ताचे बागेली हे ऑपेरा शिकतात आनी परतून सुरू करतात बरोवंक. बरयल्या उपरांत हो ऑपेरा ते दाखयतात आनी फेमस जाता हे ऑपेरा मोगाच्या बाबड्यांनो. पूण ताचे शीस ताची घोडणी ह्या ऑपेरांतल्यान दाखयतात. आयजेचो मोगाच्या बाबड्यांनो हेंच आमकां सांगता. जेजू आपल्या शिसांक आपयता आनी म्हणटा, वचात आनी शिव वर्तमान तुमी परगोट करात. हांव तुमच्या सांगाताक आसतलों. तुमी म्हज्या नांवान कितें मागता तें तुमकां मेळटलें. तुमच्या हातांत तें आसतलें. हांव तुमच्या सांगाताक आसतलों. जेजू म्हज्या बाबड्यांनो ही आज्ञा तांकां दिता. आनी स्वामी जेजू तांचे कडेन उलोवन सोंपतकूच वयर स्वर्गांत ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्यार तो बसला. जेजू आपल्या बापाच्या सांगाताक तो आसा आनी आमच्या सांगाताक. जेजू न्हय फकत आपल्या शिस्सांक ही हुकूम ताणें दिलो, वचात आनी शिव वर्तमान तुमी परगोट करात. पूण जेजू हेच वावर आमच्या हातांत ताणें सोंपला. दर एका शिसाच्या, दर एका आमच्या कातोलीक धर्मांत आमच्या बावतिस्मा वरवीं जेजू हें कार्य आमच्या हातांत ताणें सोंपयलां. तो जेजूचो परबीचो दीस आमी समजता आसतना जेजू स्वर्गांत प्रवेश ताणें केलो आनी वेच्या आदीं जेजून आपल्या शिसांक आपोवन म्हणलें, आख्ख्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान तुमी परगोट करात. हेच शिसांनी
आपल्या हातांत जी जबाबदारी घेतलेली तांणी पूर्ण केली आनी ही जबाबदारी सिसन आमच्या हातांत दिल्यात आमचे पवित्र सभेन दिल्यात आनी पवित्र सभेचो भाव जो आसा शिव वर्तमान परगट करूंक जेजूची वळख दुसऱ्यांक दिवंक पूण आमी आमचे लागीं विचारया आमी जेजूचो वावर जावं जेजूची वळख आमी दुसऱ्यांक दिल्या काय आनी जेजू आयज प्रवेश करच्या आदी स्वर्गार जेजून आज्ञा आमकां दिल्या सोण्यातल्या ही आज्ञा आमी जेजूची आज्ञा आमच्या जिवितांत पाळल्या काय तर आयज हेच जेजूचें शिव वर्तमान जावं जेजूची उतरां आख्ख्या संवसाराचो जात आनी शिव वर्तमान तुमी परगट करात ही सुत्रां जेजूची आमच्या जिवितांत आमी घेवंक आनी दर एका दिसाक आमच्या बावतिस्मा वरवीं हें कार्य आमी करुया जेजूचो वावर आमी फुडें व्हरुया जेजू आमच्या सांगाताक आसा तर ही जेजूची उतरां आमच्या जिवितांत घेवन दर एक आमी पावल मारता आसतना जेजूच्याच नांवान पावल मारूंक जेजूचो आदार आमी मागुया. भावार्थाचे उत्साहाने आमी म्हणया स्वात्मांता देवा सर्वद्रा लोका स्वर्गान पिपेशार सुरा आनी जेज क्रिस्ता तशें एकल्याच सुद्दा आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सामलो आग्वा मरेतान सामलो पोंशला ताताने कोससले ताका उत्साह सोडलो तो मेलान ताका निकिबिलो ते मेल्ले मध्ये देवलो तिसऱ्या सांगलो शिवण जालो स्वर्गात सोडलो सोर पुर्वेदार देवा बापाच्या उजव्या पोचला थंय तान जिण्या आनी मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो सर्वमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक पातळाचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण शास्त्राचें जिवीत आमेन. आधुनीक काळार शिसां भाशेन काळजीदारपण शिव वर्तमान परगटू करूंक आनी जेजू गोवाय दिवंक सोंपें न्हय देवाचे कृपेची आनी सक्तीची आमकां गरज हे वेळार आमच्यो मागण्यो उबारुया आनी आमकां देवा लागीं कृपा मागुया. आख्ख्या संवसाराक वचात सगळे रचनेक शिव वर्तमान परगटात आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या रचनेक शिव वर्तमान परगटून भायरी व्हरून देवा लागीं मागुया. आख्ख्या जुदियांत आनी सामायतांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जाल्यात आमच्या क्रिस्ती सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताच्या शिकवणी प्रमाणे चलूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ती बरी देख आनी सोम्या जेजूची गोवाय जावं देवा लागीं मागुया. देवान ताका वयर स्वर्गाक उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. क्रिस्ती बाबा भयणांनी जेजू स्वर्गात सोडलो आनी त्या बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या बाबाटाच्या स्वताची खोलाय ओळखून घेवन त्या अभिमानान आनी बाबाटांक परगटून देवा लागीं मागुया. भावार्थ दोरीत आनी पवित्रान घेत ती सोडवण जोडटली. सगळ्या क्रिस्ती भाव भयणांनी पवित्राचो पासावण्यो पाडूंक तशें फ्रीक देवाचे भावार्थ तीर गोड दवरूंक देवा लागीं मागुया.
मुगेपणान आमी मागुया जी पिडा ह्या संवसाराचेर आसा गंभीर पिडा जायते लोक कोस्टवतात रडटात दुखांत जातात फामील तांकां देवाची बुजवण आमी मागुया जे नर्स्यो जे दोतोर वावरतात दीस रात आपले जीव रिस्कार घालून तांकां देवाचे बळ भलायकी सावू तांकां मागुया जी आमची भाव भयणां सुकून गेल्यांत देवा नाका बरो स्वर्ग फाव करूंक उगेपणान हें सुकल्या येते समसोत आमी मागुया दयाळ बापा कार्तिकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी दयाळायेन आयकून घे आनी शिस्तां भाशेन काळजीदारपणान शिव वर्तमान परगटूंक आनी जेजू आमच्या सुमयांक गोवाय दिवंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुमयां वरवीं म्हज्या बाबडेंदो मोशें तुमचें बोलान सबदा दे बापा मान तसलें सा म्हूण मागात हे तुझ्या हातांत दिले उदार आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी हे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर आनंद घेवं प्रितीवंत बापा तुज्या पुता जेजूचो स्वर्गा प्रवेशास समरून आनी वाखाणेचो योद आमी तुका समर्पिता ह्या योदना तुका आमची खालती तेणी भेटूंक आनी तुजे मोहिमेन जिवितांत आमकां वांटो दिता तो घेवंक संवसारी आशा आनी वडवीक सोडून आनी सुर्गीचे मोहिमेंत जिविताचेर आमचें काडीस आनी मोड दवरून आमकां फावो करून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमयां वरवीं सुरेस्वर तुमचें सव्या आसूं आमची काडसां उबारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवाद सुयान सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वदान सासनाच्या देवा सोरकरें सोरताय जेज क्रिस्त आमच्या सुमयां वरवीं आमी तुका दिनवाद सूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांचे दोळे मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो अशी ताणें केल्ली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या सोतोसाच्या नादार उल्हास सगलो संवसार आनी सुर्गीचें स दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार Sorbe
वास्तव पवित्र सगळ्या पवित्रांची सोल तुझ्या पवित्रात्म्यान धाडून ही दिनी पवित्र करून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमियेंद्र क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोसून सोसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वचो समोर बशी तेच वेळेच्या जतोचणी काल्स घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयातलें पियात ही म्हज्या रोताची काल्स नव्यान सासणी कळच रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्यात तुमचे वचत आनी समेज मनशे वचत तें वळवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भारताचो घट परगटुया तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोग्या संवसाराच्या सोडवणदाराक आमची सोडवण कर बापा जे तुज्या मरणाचो पुनर्जीवनाचो आमी भक्ती मुडार सोदता आनी हो जिविताचो उंडान सोडूची काल सुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव कितें तुका दिन वाचता आनी जे तुजी कुडलो गोशवतल्या मा समेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी दुर्मृतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेत सोगडाच कर फ्रांस आमच्या वागीन बापा फिलिप आमच्या गौडी बापा आनी सगळी आदमी वगरभर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्माचो प्रश्न मेल्ल्यान ते आमच्या बाबडेची कागलत कर तांकां जे श्रोती मेल्ल्यान समेसांक तुजें परसत मुखामपण फाव कर आमा समेसांची दया करून मागता आमकां अमृताश्मय संगाती तिजी बुद्धी बागेवन जुसे बागेवन दोन दूत बागेवन जुसेवास बागेवन विन्सन पलोटी आनी सोड काळ तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासच्या सुखान आमकां वांटो दी त्या सनता तुजी मागोवंक आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेस वरवीं त्या जेसांता त्या जेताय पवित्रात्म्याचे एकपणान सर्वपुत्रा बापा सर्व तुका सासनाच्या सासनान जेस आमकां मागणेचे एकाच त्या मागणे आमी म्हणुया आमच्या बापा सरीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां ती गोशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाक राय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या वस्ता तुझी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वा सोर वायटांतली आमकां निवार देगणे जिवितांत सोंसताय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखान आनी आमच्या सर्वंड्रा जेज क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरोवशांत रेखता तर आमकां तुज्या उदाक आपलेतीन स्वर्ग पातांतली सोय आनी स्वर्गांतली वाटाय सोमियेंद्र क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती तुमकां येता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल देखून शब्द तिका शांती दी आनी सो तिका एकवटान सांबाळ जो जे येताय आनी राजू चलयताय सासनाच्या सासनान सुमेचे शांती स्वर्गा तुमचे सौम्य आसूं एकमेका मगान शांती दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटा ती शिळेच्या जेवणापलें ते सगळे आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
मोगाच्या बाबड्यांदो कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्यांनी फिरकोचेन मिसा वांटो घेवंक जायना देखून आमी आमच्या घराब्यांतूच रावन आमी जावं टीव्हीचेर मोबायलाचेर आमी मिसा बरोबर वांट आमी घेता जोरी आमच्यांनी जेसूक ह्या वेळार साक्रमेंताच्या रुपान शेवंक जायना ताच्या आसण्यान आमी बघून आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेसू भोव पवित्र संवसारान तूं सदां हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोव मोडीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या कारसांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कारसांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटाता. तुज्या सुरशिरो कोर्सुरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमीन. प्रार्थुया. सर्गेच्या मोगडा बापा तुज्या पुता जेसू स्वर्गा उबारून आमच्या मनशा सोयबान तुवें तुजे मोहिमेंत पावयलय आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या देवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या कारसाचे ओत्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी उडूंक व्हर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं श्रेस्पो तुमचें सोम्या सोम आनी सपुद्रा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसऱ्या शांतीन तुमकां धाडटा.